काही दिसा पयलीं आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान साउथ गोवा कलेक्टरेटान एलडीसीचे जे रिक्रुटमेंट आसा हाजे स्कॅमाचे जे आमकां रिपोर्ट्स आयले अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स हाज्या बद्दल पब्लीक डोमेनान घाल्ले आनी त्या नंतर रेव्हेन्यू मंत्र्याक संपर्क साधपाचो प्रयत्न केलो पूण ताचो संपर्क तेन्ना जालो ना. ताच्या नंतर मुख्यमंत्र्याकूय संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो हे सांगपाक की अशें अशें घडलां म्हण आमच्या नजरेक आयलां. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान आमच्या अध्यक्षाक रिवर्ट केलें आनी सांगलें की हातूंत आपूण चवकशी करता आनी एन्क्वायरी करता म्हणून. आता ज्या वेळाचेर आमी ह्या इशून खोलायेन अभ्यास करपाक लागले, आता आमचे अध्यक्ष अभ्यास करपाक लागले. आता अशें पडलें जाता की हे जे एग्जाम्स आसा एलडीसीची साउथ कलेक्टरेटी जंय लिस्ट मॅनिप्युलेट जाला म्हणून अशें आमकां आयकूंक येता जाल्यार हे बिचोलेच्या पॉलिटेक्निक कॉलेजी एजन्सीन एग्जाम्स कंडक्ट केल्ले म्हणून ऑक्टोबरान, त्या भायर स्किल टेस्ट घाल्ले म्हणून. आता अशें आयकूंक येता की ह्या बिचोली पॉलिटेक्निकान एक दोग जाण आसा चिंटू पिंटू म्हणटात ते चिंटू पिंटू म्हणटात ते हांच्या सराउंडिंगाक आनी त्या भायरची एक ती पॉवरफुल लेडी आहा जे लेडी फोन कॉल करता म्हणून आमच्या अध्यक्षान पब्लीक डोमेनान घाल्ले. ते लेडी आनी हे चिंटू पिंटू हे सगळे मिळून हे कारभार करतात म्हणून आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात आनी ह्या चिंटू पिंटू आनी त्या पॉवरफुल लेडीक सांगूंक सोदतात की हाज्या पयलीं 99-2000 ज्युनियर टिचरांचे रिक्रुटमेंट स्कॅन्डल जाल्ले हरियाणात आनी चौटाळा म्हणतो तेव्हाचो मंत्री आशिल्लो थंय आनी थंयचे जे एक्झामिनेशन कंट्रोलर आशिल्ले सगळे हांकां सगळ्यांक सीबीआय चौकशी जावन 10 वर्सांची जेल जाली. त्या भायर छत्तीसगडान 22 रिक्रुटमेंट स्कॅम जाले आनी हांगा एक्झामिनेशन कंट्रोलर जो आसा हाणें लिस्टूच चेंज केले. जे लिस्ट पयलीं आशिल्ली भितरल्यान रिजल्ट 3 चेंज करून लिस्ट मॅनिप्युलेट केले. हांगाय चौकशी जाली आनी थंय कारवाय जाली. आता आमकां हांगा पळोवन येता की 4दा हे एलडीसीचे रिजल्ट पॉलिटेक्निकान चेंजीस जावपाक लागल्यात केल्ल्यात म्हणून आमी मागतात की हे चिंटू पिंटू हांच्यांनी आतां सादूरराव हांकां वॉर्निंग की हाज्या मुखार जर तुम्ही मॅनिप्युलेट करपाचो प्रयत्न केलो आनी आतां जे तुम्ही जर परते मॅनिप्युलेट करपाक ट्राय केले जाल्यार आमी जे लिगल एक्शन घेवंक जाय, जे कारवाई करपाक जाय, पेपर वर्क करपाक जाय हे करतले. आनी येणाऱ्या दिसान 2 दिसां भितर आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय चीफ सेक्रेटरीकूय पत्र बरयतले आनी आमी खोलायेन वतले कारण हे 13,000 फॅमिली आनी 13,000 भुरग्यांचो आयुश्याचो इश्यू. गरीब भुरग्यांनी रिक्रुटमेंटाक एप्लाय केल्ले, गरीब भुरग्यांनी एक्झामी आन्सर केल्ल्यो, जे खरे तरेन पास जाले पूण हांगा आतां आमकां आयकूंक येता की पूर्णपणान जी ती पॉवरफुल लेडी आहा कोण ती आमकां सोदची पडटली. आतां पॉवरफुल लेडी आनी हे चिंटू पिंटू पॉलिटेक्निकाचे हांच्यांनी हे सगळ्यांनी मेळून हे लिस्ट मॅनिप्युलेट केला आनी एक्झॅक्ट जे चौटाळा टीचर घोटाळो जाल्लो हरियाणा आनी जे छत्तीसगडान घोटाळो जाल्लो 22 रिक्रुटमेंटाचो ऑन सिमिलर लायन्स जाला असो प्रायमा फेसी दिसूंक येता, आयकूंक येता. आमी मागतात की मुख्यमंत्र्याकडे अजून चौकशी करची. आणि काल एक व्हिडिओ आम्ही पळयलो सोशल मिडियाचेर आनी मिडिया मार्फत की हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन हो म्हणटा की आमच्या अध्यक्षान मंत्र्याचेर आरोप केल्यात, एज्युकेशन ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याचेर आमी आरोप केल्यात आनी हे केल्यात ते केल्यात. आनी ज्या वेळाचेर आमचो अध्यक्ष काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो 2007 ते 12 त्या वेळार आमच्या अध्यक्षान तो म्हणटा की आमचो अध्यक्ष फायली घेवन कन्वर्जनाची फायली घेवन त्या वेळार दारा भायर रावतालो आनी दलाली करतालो म्हणून. हांव सांगूंक सोदता ह्या हज कमिटी चेअरमॅन बाबू इरफान मुल्ला की आमच्या अध्यक्ष जो आसा हो बरो फॅमिली बॅकग्राउंडांतलो येणारो मनीस, भाटकार आनी बारीक लोकांकूच न्ही सरकाराकूय प्रोजेक्टाक जमन्यो दान केल्ल्यो आसा. हे पयलीं शिकून घेवचे. आमच्या अध्यक्षाक कोणाचे फायली घेवन कन्वर्जनाक वचपाची गरज ना. आमचे गोंयकार घर आनी आमच्या दार आमचे ऑफिस सगळे 24 वरां 24/7 365 उघडे आसता बारीक लोकां खातीर. आनी खंय भानगडी केल्या म्हणून आमी खंय उडे मारून दुसऱ्या पक्षान आमचे अध्यक्ष वचूना. स्वताचो पक्ष घेवन उबो करून लोकां खातीर झगडटा, लोकां खातीर झगडटा. आनी मलगड्या सारखे सांग्या गांवांत वचून तुमी चॅक करा कितक्या लोकांक जमन्यो दिल्ल्यो आसा, कितक्या लोकांनी तेंच्या वाठारांत घर बांदून राविल्ले आसा. सो आरोप करच्या पयलीं ह्या हज कमिटी चेअरमॅनान 1000 वेळा चिंतपाक जाय. आमच्या अध्यक्षान खंयच टिचरीच्या रिक्रुटमेंटा खातीर फेक सर्टिफिकेट करून रिक्रुटमेंट करूना आनी पयशे घेवना. खंय एक कडेन स्कूल दाखोवन बेतोड्या सारखे स्कूल दाखोवन दुसरे कडेन स्कूल चलयना. त्या भायर आमचो अध्यक्ष खंयच इल्लीगल हिल कटिंगांनी किंवा प्रोजेक्ट्सांनी इनवॉल्ड ना. हे हांव सांगूंक सोदता हज कमिटी चेअरमॅनाक की ईट का जवाब पत्तर से मिलेगा. आमच्या अध्यक्षाचे जर विनाकारण आरोप करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हाचे उत्तर मेळटले. आनी आमकां दिसता की जर हे जर कंटिन्यू उरले जाल्यार हे जे रिक्रुटमेंट जाता, टिचरचे रिक्रुटमेंट जातात किंवा स्कूल एक काडून दुसरे कडेन चलयता हाचे सगळ्याचे चौकशी आमकां करचे पडटली.
त्या भायर हे रिक्रुटमेंट जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रिक्रुटमेंट जाला साऊथ गोवा कलेक्टरेटान एलडीसी पोस्ट खातीर आमची मागणी आसा की ताबडतोब सरकारान हाचेर एन्क्वायरी कमिटी बसोवची आनी ताबडतोब हे रिक्रुटमेंट पयलीं स्क्रॅप करचे, पुट दीस ऑन द होल्ड. आनी आमी सांगूंक सोदतात चिंटू पिंटू हे आयकूंक येता की काल चिंटू पिंटू खूब जाणांकडे धांवन गेले, खूब जाणांकडे वचपाक गेले आपल्याक साल्वार करा म्हणून. पूण तशें जावचें ना. आमी पेपर वर्क करपाक सुरवात करतले. आमी चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतले कारण 13,000 फॅमिलीचो हो एक भविष्याचो एक हे आसा. 13,000 फॅमिली भायर पडल्यात, 13,000 भुरग्यांनी अप्लाय केले आनी तातूंत जवळ जवळ एप्रॉक्सिमेटली 90 भुरग्यांनी ते सिलेक्ट केला म्हणून अशें पयर रिजल्ट आउट केला. सो आमी करूंक दिवचे नात. सो जे आमी हाच्या पयलीं लेबर गेट स्कॅम म्हणा, कला अकॅडमी स्कॅम म्हणा, आमी जे इश्यू घेतले ते आमी तळेक लायल्या. टायम लागला आसत पूण पब्लीक इंट्रस्टान, लोकांच्या हिता खातीर आमी पब्लीक इंट्रस्टान आमी तडेक लायल्लो आसा. तसोच होय मुद्दो एलडीसी रिक्रुटमेंटा खातीर ही लेडी कोण, ही पॉवरफुल डॉन लेडी म्हणून आयकूंक येता. ही डॉन लेडी कोण, ही चिंटू पिंटू पॉलिटिक्सांतले कोण, हे सगळे येणाऱ्या दिसान लोकां मुखार येतले, उक्तारा जातले. आमी मागता मुख्यमंत्र्या कडेन, जे मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां की आपूण चवकशी करून एन्क्वायरी करतलो. मुख्यमंत्र्यान जर एन्क्वायरी करची आनी हे रिक्रुटमेंट जे आसा हे स्क्रॅप करून परते री एक्झाम करून लोकांक 13,000 फॅमिली जे आसा भुरगे हांकां न्याय दिवचो.